सगळ्या राज्यांनी सैमीक शेतांक प्रोत्साहन दिवचें असो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचो आग्रह आसा। गोंय सरकारान लेगीत हे दिश्टीन काम करून सैमीक शेतांक गोंयांत प्रोत्साहन दितले असो विश्वास हिमाचल प्रदेशाचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकारान उक्तायलो। आयतारा पेडणेच्या वज्री शारदा उच्च माध्यमीक विद्यालयात आयोजीत केल्ले कार्यावळीत आर्लेकार उलयताले। हिमाचल प्रदेशाच्या शेतकी विद्यापीठाच्या जोड पालवान हे कार्यावळीचे आयोजन केल्ले। ना म्हाका दिसता गोवा सरकारूय ह्या बाबतींत इनिशिएटीव घेतली आसा। ताणी काम करपाचें हळूहळू ठरयतले ते, कारण वयरसून प्रधानमंत्र्याचोच आग्रह आसा की सगळ्या प्रदेशांनी प्राकृतीक शेतीक प्राधान्य दिवचें। एकदम बरोबर। त्या दृश्टीन गोवा सरकारूय काम करतलें। म्हाका विश्वास आसा हांगासरलें सरकारूय आनी हांगासरलें शेतकी खातें आनी खास करून मुख्यमंत्री हातूंत लक्ष घालून हें काम करतले, म्हाका विश्वास आसा। फाटली कांय वर्सां आमचो प्रयत्न आसा की हांगासर शेती विशयक जे वातावरण आसा ते शेती खातीर पूरक आसपाक जाय। सगळी कडेन लोक म्हणत असतात की शेती आता हळूहळू नष्ट जाता, पण हाच्या विरोधान वचून हाच्या भायर वचून शेती जी आसा ती नष्ट जायना, तर ती शेती टिकोवपा खातीर आमचो पेडण्यांतलो शेतकार भाव आसा तो फुडें आसा, तो फुडें सरलेलो आसा अशें चित्र सगळे गोंयाक दिसपाक जाय म्हणून हो एक प्रयत्न आसा। पेडण्यांतले शेतकार भाव हे तशें काम करपी, शेतान वचपाक ताका लज दिसना। माती हातीक लागली, पांयाक लागली, आंगाक लागली जाल्यार तो भिना। आणि म्हणून असो शेतकार भाव आसा ताचे मातशी जी टेक्नीक आसा, ताचे तंत्र जे आसा शेतीचें ते मातशें आनीक व्यवस्थित करप अशा पद्धतीचो विचार घेऊन आम्ही हांगासर कांय गोष्टी सुरवात केली।